12 ऑगस्टाक मुंगुलार 3 युवकांचेर काही अज्ञातांनी हल्लो केलो। ताजे नंतर पुलिसांनी तपासाची चक्रां फिरयली आनी जवळ जवळ 25 जाणांक अटक केल्ली पयलीं आनी ताजे नंतर 3 जाण जे आशिल्ले ते सरेंडर जाल्ले। हे 25 जाण जे आशिल्ले हे तांचो पुलीस रिमांड काबार जावन तांकां 1 म्हयन्याचो जेसी ज्युडिशियल कस्टडी म्हणजे ते कोलवाळे भितर तुरुंगा भितर आशिल्ले आनी तांचो आज जो जेसी आसा तो 1 म्हयन्याचो पिरियड आसा तो काबार जातालो। आज तांकां कोर्टा मुखार परते उबी केले आनी कोर्टान तांकां आतां 12 दिसांची ज्युडिशियल जी कस्टडी आसा ती वाडोवन दिल्ली आसा। फुडली हियरिंग जे आसा ते 18 तारखेक जातले। टोटल 23 एक्यूज आज कोर्टा मुखार प्रोड्यूस जाल्ले। 25तले 2 जाणांक सद्याक हे बेलीचेर भायर आसात, कारण ते तांकां आरोप आशिल्लो की 2 जाण भायर आसात ते तांणी हांकां मदत केल्ली फक्त हॉटेल आनी लिप्पा खातीर कर्नाटका भितर। सो 23 जाणांक आज प्रोड्यूस केल्ले। तांची घरचीं बी मोठे संख्येन कोर्टाक उपस्थित आशिल्ली, पूण 12 दिसांनी तांची ज्युडिशियल कस्टडी जी आसा ती वाडयल्ली आसा आनी आतां फुडली जी तांची परती हियरिंग जें आसा ते 18 तारखेक जातले। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।